कला अकादमीत मराठी नाटका वेळार उजवाडा संदर्भात जाल्ली घडणूक दुर्दैवी आसा, मात तो एक तांत्रिक मुद्दो मनशाची चूक न्हय। मेंबर सेक्रेटरीक ह्या संदर्भात अहवाल सादर करपाची सुचोवणी दिल्या। त्रुटी सिस्टमीत आशिल्ली। तांत्रिक पंगडान समस्या सोडोवपाचो यत्न केल्लो म्हण मंत्री गोविंद गावडे उलयल्यात। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। The light flickering incident that took place on 13/4/2025 is very unfortunate. Prima facie, it is not due to the human error, and it is only because of the technical problem cropped in the stage lighting system. Currently, the entire light system in Dinanath Mangeshkar Kala Mandir is made up of LED lights manufactured by Canara. These LED lights are connected in a looping circuit, which means each light is connected in a chain. Even one light in this series has a fault, it can cause problem in the entire circuit and leads to all lights malfunctioning. The maintenance of the present lighting system is done by the contractor under the defect liability period under contract with the PWD. We understand that the service and the maintenance is being done by the contractor periodically. On 13/4/2025, the Marathi play Purush started at 3:37 p.m. without any problem. However, at around 4:40 p.m., one of the stage lights started flickering, and subsequently all stage lights started flickering. The light operator of the production and the senior technical assistants of the Kala Academy tried to fix this problem from the console, however could not fix it. The light technician realized that the error is in the system and the play had to be halted for 10 minutes, which later was resumed by way of providing halogen lights. Fixing this problem with the lights was also not possible as the play was ongoing and the stage had a full setup which posed obstruction for lowering the light batten, and also would have consumed time in checking each and every light on the batten. After the play, the entire light batten was lowered and thoroughly checked. It was found that one of the blinder light was having an error. The technical team immediately bypassed this blinder light through a loop and lighting system was restored to normal. We have communicated this incident to the PWD, thereby requesting to direct the contractor to get the lighting system thoroughly checked by authorized service personnel. आणि त्यांचो मनीस आसलो तो लायट ऑपरेटर ऑर्केस्ट्रा पिटान आसलो। पहिलीच एक जाली पण म्हाका यायलें कित्याक तेंच्यांनी स्पिकर लायट यूज केली नाटकान, आतां तोच इफेक्ट असो म्हाका येयलो ना, पळयत रावलो परत जाल्यार परत आनीक जावपा लागलें। खूब तेणी तितक्यान म्हाका असो फाट करून हात दाखयलो, हात करून हांवें मोबायल पेटयलो ताका दाखयलो, म्हणजे हांव येता राव म्हणून, आनी हांव सकयल धांवलो। हांव डायरेक्ट गेलो तेजे कडेन, ते कितें उलयता पळय ते म्हाजेर चड लक्ष ना, म्हाका काम हें जालें तो प्रॉब्लेम जाला आनी हांव तितूर रावलो। मागीर हांव भितर गेलो आनी भितर इनकमर बंद केलो, म्हणजे मेन लायट, कित्याक शटडावन घेता म्हणटा पळय कंप्युटराचें, तशें करून पळोवया म्हणलें। अशें जालें तें, हांव रोखडोच गेला, तशें ना अशें ना, फक्त हांव तेजे कडेन कित्याक तो कितें सांगता पळय तें आयकोंक रावंक ना, हांव म्हाजें काम करीत गेलो, म्हणजे त्या टायमार प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक जाय न्ही। इन टर्म्स ताका सांगपाक जाय की आपूण आपली जी ड्युटी जी आसा तो प्रॉब्लेम जो जाल्लो आसा तो सॉल्व करपा खातीर ही वॉज एकंपनी विथ इट्स ओन प्रोडक्शनाचो जो टेक्निकल असिस्टंट जो आशिल्लो, जो लायट ऑपरेटर जो आशिल्लो, तेजें नांव वैभव पिसाट, तेजें नांव सुद्दां आमी हाडिल्लें आसा, ताजे बरोबर तो आशिल्लो। तुमकां सांगलें मरे, तुमकां सांगलें मरे अक्षय म्हळ्यार कितें, तुका आतां हांवें सांगलें मरे तुका कितें आसूं म्हळ्यार एक गोष्ट चुकीची माहिती ताणें दिली, एक गोष्ट आमी साऊंड सिस्टम तेंचो वापरलो म्हणून, साऊंड सिस्टम आणि लायट हे टेक्निशियन ना म्हणून टेक्निशियनाक तुमच्या मुखार उबो केलो म्हणून, दॅट मिन्स फटिंगपणाची गोष्टी न्हय, तुमकां दिसना? तुम्ही हे जर गोंयची तुमची कला अकादमी तुम्ही जर बदनाम करपाक जर उठयले जर आहा, हाणें तुमी कितें सांगतलें आमकां? कोणाचें प्रोडक्शन करतलो तुम्ही म्हणटा मरे आपली कला अकादमी आपली आवय,
चुकीच्या लोकांच्या नादी लागला. हो, मग तेच सांगतो मी तुला. नादी लागला आता कळतं मरे. आता होईल, आताच तुम्ही होईल मरे प्रदर्शन कोणाच्या नादाला लागलं ते आणि किती म्हणतो